A very good morning to all. I, Gloria, extend a hearty welcome. This day is filled with enthusiasm and zeal. When you light a lamp, it's a promise to yourself that you will always have a light you need. सुमित वीक्षकांक नमस्कार. कार्मेल किरण मीडिया या यूट्यूब चॅनलार आयच्या या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडीचो ना तुका. ह्या कंतरांत थोडी ओळी अश्यो आसात. आवयच्या कुशींत आसतनाच हांवें तुका विंचलां, हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां म्हणटा आसतना हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें आवकी हांवें लिखलां अशें सर्वेस्पराचें उतार आमी समजोवेत. हे उलोवंक हांवें कारण आसा. बचपेंत फाटल्या 2 म्हयन्यांनी 2 असलीं मरणां घडलीं. थंयसर सांजुजेच्या सावळेंत वाडल्लीं तरणी फुलांच दिसभर फुलच्या बदलाक सकाळींच्या आदेसारच देवाक मोगाचीं जालीं. थोड्याच दिसा आदीं 26 वर्सांचो तरणाटो कॅल्विन ह्या संवसाराक आदिवस मागता तर कालच्या दिसा सगळ्यांक मोगाचें ग्लोरिया आशा रॉड्रिगस, दो क्रिश्चन आनी ग्रेटा रॉड्रिगसाचें सर्वेस्पराक मोगाचें जालें. तूं जियेताय फकत तुजे खातीर जियेताय तर तें जिवीत व्यर्थ म्हणटात. पूण तूं जियेताय हेरां खातीर जियेताय जाल्यार तें जिवीत जावन आसा फळादीक. वय मोगाचें न्हू. ग्लोरिया आशा रॉड्रिगस ताचो जल्म दीस डिसेंबराच्या 11 तारखेर आनी त्या जिवितांत तें जियेल्लें हेरां खातीर. ग्लोरिया म्हळ्यार महिमा आनी महिमे बरी जिवीत तें जियेलां. आशा म्हळ्यार तो एक रितीचो संतोष. जियोवची आशाच एका व्यक्ती थंय आसा जाल्यार हेरां खातीर जियोवची आशाच ती मोलादीक जावन आसा. ग्लोरियाचें जिवीत हें सांगता. तें ह्या संवसाराक अंतरलें मात्र, पूण तें जियेता आनिकी 6 जाणां मुखांतर. ताचें लिव्हर जावंक पुरो, ताचे लंग्स जावंक पुरो, ताच्यो किडनी जावंक पुरो, ताचे कॉर्निया जावंक पुरो, ताचे कात जावंक पुरो आनी अशें ताचें काळीज जावंक पुरो. ह्या संवसारांत आनी 6 जाणां व्यक्ती मुखान जियेता. सबार जाणारी अशें म्हणटात, मनशा कुडीक मोल आसा, मनशा कुडीक गौरव आसा आनी मनशा कुडीचें मोल तें मेजपाक मेळनाच आसलें. ग्लोरियाचें जिवीत असलेच एका बोवारांत आमी वलावेत. ताच्या भावान घेतलो तो निर्धार, तसो मेंदवो निश्क्रीय जावन मरणाच्या तडीर आसतना ताची जियोवची आशा सोडलेल्या वेळार ताच्या वडिलांक सांगून निजायकी मेसवणेची. मनशा जिवीत ह्या मनशा संवसार भोव मुटवो म्हणटात. कितले दीस तूं जियेताय तें वर्तें न्हय, कशें जियेलां तें वर्तें. ग्लोरियाच्या जिविता विशीं आमी भोंवडी मारया. आज कार्मेल किरण मिडियांतल्यान आमी ताचे विशीं हें बरेंपण ह्या बरें उसार करता आसतना हाका कारण आसा. ह्या पुंतळाक तें मस्त मोगाचें. आयले वर्स ताणें हांगासर किर्तन केल्लें आसा. हाचे सांगाता जायते फावटी येवन कार्मेल गुड्यार गायन मंडळींत येवन ताणें हांगासर गायन केल्लें आसा. देवाक ताणें स्तुती दिवची आसली. देवाचो विशेष मोग ताका आसलो. ग्लोरिया महिमे बरीत चेडूं जावन आसलें. महिमे बरीत व्यक्तित्व जावन आसलें. जेन्ना कालच्या दिसा बाप अजीत फादर मुल्लर संस्थेचो सहाय्यक निर्देशक अशें म्हणटा की ग्लोरिया विल बी ग्लोरिफायड, म्हळ्यार तें महिमे बरी जातलें. खंडीत जावन तें महिमे बरी जाला म्हणटा आसतना बाळक जेजूच्या ह्या तळार ताणें त्या सर्वेस्पराची केल्ली स्तुती, आराधन आनी सेवा निजायकी मेसवणेचें जावन आसा. ताचे सांगाता आयले वर्स Sant Aloysius युनिवर्सिटींत सेमिस्टर एग्जाम सुरू जाता आसतना आपल्या विद्यार्थी पासून ताणें मागल्लें मागणें निजायकी वर्तें जावन आसा. सगळ्यांकी परीक्षा बरी जावं दी म्हूण तें ह्याच पुंतळार येवन मागोन तांचे पासून, तांच्या परीक्षे पासून, तांच्या फुडारा पासून मागचें एक विशेष मन ग्लोरिया थंय आसलें. म्हळ्यार तें निजायकी दिसनातलें म्हणवेत आमी, पूण हांगासर आज तें ना, पूण तें आमच्या मदगांत जिवंत आसा. 6 जाणां मुखान जिवंत आसा म्हणटा आसतना आमच्या कुडीकी मोल आसा म्हण हांवें वेदोळसो सांगलें. आमचे विस्वेय मोलादीक म्हण हांवें सांगलें. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत एक असलो निर्धार घेवंक आसा. ग्लोरिया मुखांतर एक बरी वाट आमकां मेळ्ळ्या. आमी जिवंक जाय. ग्लोरियाचें जिवीत आनी हेर वर्तुळांनी आमी पळोवचें जाल्यार
ते मोगाळ धू जावन कुटुंबान जियेल्लें, मोगाळ भयण जावन ते कुटुंबान जियेल्लें, मोगाळ सेजान जावन जियेल्लें आनी सगळ्यांच्या मोगाक प्राप्त जाल्ले व्यक्ती जावन जियेले. कातोलीक सभेन आसा करच्या हर एक कॉम्पिटिशन ते भाग घेताले. उलोवपाचें देणे आनी तांक देवान ताका दिल्ली ते वळखाल्लें. त्या देखून त्या एका तालेंताकाल ताणें जायती इनामां आपणायल्लीं. बचपेकी ताणें नांव वाडयल्लें. सांजुजेच्या त्या मानाक आनी गौरवाक त्या फिरगजेकी ताणें गौरव हाडिल्लो. ग्लोरिया आपणा थंय आसलें पिडेचें उणेंपण तें केदारच आपणाचें जावन म्हूण ताणें घेवंक ना, पूण ताचे भागार आपणा थंय आसली समर्थी शाती देवान दिल्लीं तालेंतां आपण भरपूर गळशितेली म्हणल्यार त्या भडवंत इराद्याकाल तें जियेल्लें जावन आसा. ग्लोरिया थंय आशा आसली, हांवें जियेल्यार बरेपणा खातीर जियेचें, हांवें जियेल्यार हेरां खातीर जियेचें, हांवें जियेल्यार सर्व बरें करून जियेचें. देखून मोगाचें न्हू, तें आज आमच्या मुखार ना जाल्यारय, तें आज आमचें तावन मेकळें जालां जाल्यारय, तें आज आमचें तावन देवाच्या राजाक पावलां जाल्यारय तें जियेता. तें जियेता कित्याक ताणें त्या दाखोवन दिल्ल्या सोबीत निस्वार्थी सेवे मुखांतर, सोबीत निस्वार्थी मनोभावा मुखांतर. ग्लोरिया विशीं आनीकच सर्तीक उलोवचें जाल्यार बचपेच्या गायन मंडळींत ताची सेवा वर्ती जावन आसा. थंयसर तें क्रियाळ आसलें. गायन मंडळीचो आवाज म्हणच्या की सर्वेस्पराचो ताळो म्हणूंक आमकां संतोश भोगता. कित्याक तें किर्तनांनी देवाक स्तुती दितालें, तें देवाची गायनां गायतालें आनी सर्वेस्पराक होगडीक दितालें. देखून ताचो ताळो आजुनय तो उरला आमच्या मदगात आनी ताचें मैपाशी हांसो आनी जिनोस आमच्या मदगात सदां बाळगता म्हणवेत. ग्लोरिया विशीं उलयतना आयची तारीख जावन आसा नोव्हेंबराची 14 आनी ह्या तारखेक व्हडलो महत्व आसा. भुरग्यांचो दीस म्हणटात. ग्लोरिया सर्ताव जावन वाड्यांतल्या फिरगजेंतल्या आनी कॉलेजींतल्या भुरग्यां संगी मिसळून जियेल्ले व्यक्ती. आज ताणें घेतिल्लो एक निर्धार जावन आसा, भुरग्यां खातीर भुरग्यांचो दीस मांडून हाडचो. हप्त्या आदींच ताचे खातीर इनामां हाडून ताणें दवरल्लें. पूण ग्लोरिया नासतना आमकां हो दीस नाका म्हूण भुरगीं म्हणटात. ताणें हाडलेलीं इनामां थंयच उरल्यांत. फकत सर्गींच्या इनामांक देवाच्या मुखार, ताच्या नदरे मुखार तें बसल्लें आसा. देखून ताचे थंय आसली मौल्य आमी आमची जावन घेवया. जिवितांत मनशाक आसचें एकच बरें घडीत जावन आसा, तें आमी जियेतना पेल्या खातीर जियेचें. आमचें थंय आसलें कितेंय बरेंपण आमी पेल्या खातीर करी जाय. भोवशा बोटां मेजपातींतलीं जाणां मात्र आमकां असल्या मनोभावाची आनी असल्या सैमाची मेळटात. तातूंत ग्लोरिया आशा रॉड्रिगास एकलेंच. ताच्या भोव मोठव्या ल्हानशा जिविता मुखांतर थोड्याच दिसांचें जिवीत ताणें ह्या संवसारांत सारिल्ल्या वखदां तें जियेलां. तें खंडीत जावन जियेलां, बरेंच जियेलां आनी बरें करून जियेलां. सकाळींच्या आदेसार फुलचें फूल दीसभर जडाच्या ताळवेर सोबायेन सोबूंक आशेता. पूण सकाळींच्या वेळारच तें फूल कोणेय तरी कुंडून काडलें जाल्यार या हुमटून काडलें जाल्यार या ताचेच ताकी खंयच्या एका अवघडाक ह्या विचित्र गणिताक लागून बली जायत जाल्यार आमकां कितेंगी उणेंपण भोगता. पूण ती मोठवी आवदी जाल्यारय जीनभर उडासान उरची, आमी आस्तवरे उडासान उरची जाली जाल्यार ग्लोरियाच असलें जिवीत हेरांकी आमकांय फावो जावंक जाय म्हण आमी मागया. ग्लोरियाक ह्या संवसाराक आमकां आनी ह्या कार्मेल गुड्या वयल्या बाळूक जेजूच्या पुंतळार थोडी तरी सेवा दिवन, थोडो तरी संतोश आसा करूंक देवान अवकाश दिल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिता. हें जिवीत आमी मानवया. ग्लोरियेंत जायतें शिकया. फकत ताणें केल्लो सॅक्रिफीस आपल्या कुडीच्या विश्वांचो हेरांक हांव जियेशें करतेलीं, हेरां थंय हांव जिवंत उरतेलीं, हेरां मुखांतर हांव संतोश देखतेलीं, हेरांच्या कुटुंबाचो हांव उजवाड जातलें, हेरांच्या जिविताचो हांव थारो जातलें म्हणलें तें मोगाचें चिंतप. ग्लोरिया थंय आसलेलें, ताच्या कुटुंबांत थंय आसलेलें, आमचे थंय आमी असल्या संदिग्ध परिस्थितीर कश्टांच्या वेळार आमकां भोंवती आसलो सगळो संवसार आवरा वरवीं गडगड्या जगल्याने वरवीं आपटातना थंयसरी एक बरवशाचें खीण आसा करून आमी सुमेस्तां ग्लोरिया बरें जियोंक, ताच्या कुटुंबां बरें जियोंक, तसलो एक बलिश्ट निर्धार घेवंक सर्वेस्पर आमकां सगळ्यांकी प्रेरण जावं दी म्हण आशेवन ग्लोरियाक बाळूक जेजूच्या पुंतळाच्या ह्या हांगासर जियोंच्या सर्व याजकांच्या नांवी सांगातच कार्मेल किरण मिडिया हाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी आमी मोगाची श्रद्धांजली अर्पितां आनी सांगातच ताचें जिवीत आमकां एक प्रेरण जातलें
त्या जिविता मुखांतर आम्ही जियेव्या, ग्लोरियाक महिमा देवया. ताची आशा जे कितें ताणें जारी केल्या तसलीच आशा आमच्या जिणेंत उपजोवन दी म्हूण आशेवन हांव म्हज्या उतरांक विराम घालतां. देव बरें करूं.